उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें. तवळ सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सर्व जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलोलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुझे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे कोटेक कोंस मारतलोय. स्त्रियेक ताणें म्हणलें, तुज्या गर्भस्थपणाचे कश्ट हांव वाडयतलो. दुखीन तूं भुरग्यांक प्रसूत जातली. पूण तुज्या दादल्याक तूं अत्रेकतली आनी तो तुजेर अधिकार चलयतलो. दादल्याक ताणें म्हणलें, तुजे स्त्रियेचें उतर आयकून हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें देखून तुका लागून भुंयचेर शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत कश्टा वांटीन भुंय वसोवन तुजें पोट तूं भरतलोय. ती भुंय तुका कांटे कुंटे उत्पन्न करतलें आनी शेतांतलीं झाडां तूं खातलोय. धरणींतलो तुका काडलो देखून धरणीक तूं फाटीं वचसर कपलाचो घाम वारोवन तुजें पोट भरतलोय. वय धूळ तूं आनी धुळीक तूं फाटीं वेतलोय. मनशान आपले बायलेक येव म्हूण नांव दिलें, कित्याक जियेतेल्या सर्वांची ती मूळ आवय. सर्वेस्परा देवान मनशाक आनी ताचे बायलेक सामड्याची मुस्तायकी करून नेसयली. उपरांत सर्वेस्परा देवान म्हणलें, आपले मनीस आतां बरें वायट समजून आमचे सारको जाला. जिविताच्या रुखाच्या फळाकी तो हात घालीत आनी तें खावन ससनाक जियेत. तशें घडोवंक नजो. देखून सर्वेस्परा देवान ताका येदेनाच्या बागेंतलो भायर घालो आनी जे धरणीचो ताका रसलो तीच धरण वसोंक ताका धाडलो. मनशाक असो देवान भायर घालो आनी जिविताच्या रुखा सरशीं कोणेय वचनाशे येदेनाचे बागेचे उदेंतीक केरुबिमांक आनी सर्व कुशींनी गुंवता तसली जळत्या उज्याची तालवार दवरली. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंचो आमचो आसरो. पर्वत जल्मा येवचे आदी, पृथ्वी आनी संसार उत्पन्न जावचे आदी, ससना थावन ससना पर्यंत तूं देव. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंचो आमचो आसरो. मनशांक तूं परतून धुळीक धाडताय आनी म्हणटाय, तुमी मनशानो चला परतून. कित्याक तुज्या दोळ्या मुखार
1000 वर्सां येऊन गेलो त्या कालच्या दिसा बरे, रातच्या एका पहरा बरे. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुनसू आमचो आसरो. निदेन तू तांकां बुडयताय, सकाळचे वाडतेल्या तना परी तीं जाताली. सकाळचे ते फुलता आणि वाडता, सांजेर ते भावता आणि सुकता. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुनसू आमचो आसरो. आमचे दीस मेजूंक आमकां शिकय, तेदना आमच्या काळजाक मेळटले सानवाय. परतून ये सर्वेस्परा, केदना पर्यंत आमी वाट पळोवची, तुझ्या सेवकांची दया कर. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुनसू आमचो आसरो. सामर्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी अनेक संदर्भार व्हड एक लोकाजमो एकठांय झालो आणि तांकां खावंक कांय ना जालें. तेदवा आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून तांचे लागीं म्हणलें, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. फाटल्या 3 दिसां थावन म्हजे सांगाता थी रावल्यांत आणि खावंक जेवंक तांचे लागीं कांय ना. आणि आतां हांव तांकां उपाशी घरा धाडीन जाल्यार वेताना वाटेर ती तंग जातीत. तांचे मोदलीं थोडीं पयस थावन आयल्यांत. ताका शिसांनी जाप दिली, हांगा हे एकसुरे सुवातेर तांकां हुंड्यांनी दादोशी करूंक कोणाक साध्य जायत? तुमचे लागीं कितले हुंडे आसात विचारी जेजू. 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तितल्यार लोकांक धरणीर बसोंक ताणें फर्मायलें. उपरांत ते 7 हुंडे घेवन ताणें अर्घां दिवन मोडले आणि तांकां वांटूंक आपल्या शिसां लागीं दिले. शिसांनी ते लोकांक वाडले. थोड्यो ल्हान मासल्योय तांचे लागीं आसल्यो. तांचेर ताणें आशिर्वाद घाल्या उपरांत त्योय लोकांक वाडूंक सांगलें. तीं सगळीं जेवलीं आणि धादोशी जालीं. खावन उरले कुडके आरावन काडटना 7 धालीं भरलीं. जेवल्लो लोक चडून 4000 जायत. उपरांत तांकां ताणें घरा धाडलीं. आणि तो आपल्या शिसा सांगाता मचव्यार सोडून दालमानूता गांवांक पयन धरून गेलो. देवाचे उतर हे. वाखाणे तुका क्रिस्ता.